आयतार 12 मे 2024 सोबिया जेजूच्या स्वर्गा वरोनाची दोबाजीक परब मुखेल वड थोड्यांक दोरंदूत केल्यात, प्रवादी केल्यात, शुभ वर्तमान पोरगोट करूंक सोबेचे गवळणी जावंक वेचून काडल्यात. नियाळाक आदार. आयज पवित्र सोबा जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची परब समोर ओंपता. त्या काळार जायत्या जाणांच्या घडये मनांत आयलां आसतलें, जेजू स्वर्गार गेलो, आतां आनी कितें उरलां? जेजूचो वावर सोंपलो. पूण ना. बागयोंत पावलो एफेसकारांक बरोवन सांगता, जेजून स्वर्गार प्रवेश केलो, पूण आमकां दर एकल्याक आपलो वावर फुडें व्हरूंक वेगवेगळे तरेचीं आपोवणीं दिल्यात. थोड्यांक पाद्रीपण, माद्रीपण, संदेशकार आनी आदी. जायते फावटी आमकां दिसता आमी इगर्जेंत वाचून वो हेर कॅरिस्मॅटीक जोम्यांनी भितर सरल्यारूच जेजूचो वावर करता. पूण तशें ना. हांव जे सुवातेर ज्या बेसार आसां तेच सुवातेर आपलो वावर करूंक जेजू म्हाका आपयता. हांव घडये व्हडले जुट्टेर ना जायत, वो हांव व्हड नांवाचो मनीस न्हय आसत, पूण हांव म्हज्या गोरेब्यांत एक बापूय, एक आवय, एक भाव, एक भयण, एक भुरगें वो एक सून जायत. ह्या म्हज्या बेसार हांव क्रिस्ताक मानता तसो चलतां काय. जेन्ना हांव म्हजी जबाबदारी क्रिस्ताच्या तत्वां आनी शिकवणे प्रमाणे पाळटां, हें जावन आसा म्हजें खरें आपोवणें. हो जावन आसा जेजूचो वावर. आनी अशें हांव आनी म्हजी फामील क्रिस्ताची एक कूड बांदून हाडूंक पावतल्या. म्हजो थाराव. म्हज्या गोराब्यांत देवान म्हज्या हातान दिल्या ती जबाबदारी जेजूचे शिकवणेचेर आनी तत्वांचेर पातयून पाळूंक प्रयत्न करतलो.